आज जे आमच्याकडे हा त्यांना एक डिफरंट ओळख करून दिवपाची म्हाका गरजूच ना. तुम्हीच सांगतले ऍक्च्युली कोण आहात ऍक्च्युली. इंस्टाचेर तुम्ही पळयत आसतले मोस्टली फेमस आहा गोवन गर्ल म्हणून. ऍक्च्युली नाव घेना आणि स्पेशली काय व्हडलं इंट्रोडक्शन करून दिना. तेंचे कितले हार्डवर्क आसा, बॅकग्राउंडान ती कशी सांबाळटा सगळे गजाली, जे तुम्ही रिल्स पळयतात त्या बॅकग्राउंडान कितली मेहनत लागतात, एक इन्फ्लुएन्सर जावपाक कितली ताकद लागता, हे सगळे गजाली आमी ह्या मुलाखत म्हणटा डिस्कशन म्हणटा तितून आमी समजून घेतले, आयकून घेतले. सो मुलाखती कडेन फुडें वळया. तुम्ही एक गोंयची एक फेमस इन्फ्लुएन्सर म्हणून आसा. सो एक इन्फ्लुएन्सरची लायफ कशी आसली धाकटे आसतना, ते कितें करताले धाकटे आसतना, हे आमकां सगळे गजाली आयकपाक. चायल्डहूड बेसिकली कसो आसलो तुमचो? चायल्डहूड म्हटल्यार एक्चुअली हे पयलीं नाशिल्लेच, मेनली रील्स आनी पयलीं ऑर्कूट बी त्या टायमार. सो हे कांय जर्नीत लोकांची हे हितून कांय नाशिल्लेच. आनी आतां अशें आसा की आमकां खूब एक्सप्लोर करपाक मेळटा आनी अशी टेक्नॉलॉजी जाल्या. सो आमी ताजो फायदोय काडपाक जाय एक्चुअली. ते कारण ती रीच लोकां मेरेन पयलीं तशें पावनाशिल्ली, आतां ते पावपाची शक्यताय आसा. आनी म्हाजें चायल्डहूड म्हटल्यार आय वॉज द नॉटियस्ट, टॉकेटिव्ह, कळ्ळें, खूब उलोवपाक जाय म्हाका. बट अशें म्हाजे फॅमिलीन हांव एकटें म्हणटकीर आनी पेरंट्साची चूक करूनय फायदो ना, कारण तेंची झिरो नॉलेज हेच्या बद्दल. सो लायक हांवें जेन्ना केन्ना सांगलें अशें करपा जाय तशें करपा जाय, तेन्ना म्हाका तो सपोर्ट मेळोंकूच ना, नॉलेज नासली ऑब्वियसली. सो आनी लोकां कडल्यानूय लायक तो, आनी जेन्ना आवय बापायची ती नॉलेज आसना तेन्ना लोकांक ते टॉन्ट करून तेंकां तेंचे विचार पाड करप हितून इजी पडटा. सो म्हाजी जर्नी म्हणल्यार आतांच रिसंटलीच स्टार्ट जालें इन ऑल ऑफ दीस. लायक पयलीं स्टार्टींग कशें आशिल्लें, चायल्डहूड म्हजें नॉर्मली गेलें, स्कुलींग हे ते, लायक पार्टिसिपेट जावप गॅदरिंग्सांनी, नॉर्मल. फोंड्याच्या भायर सुद्दां म्हाका केन्ना वचपाक अशें एक्सप्लोर जावपाक मेळोंकूच ना. इवन फ्रेंड्सां वांगडा खंय पिकनिक्स म्हणनाका हे बाबतींत जो तेंकां फियर आशिल्लो, हें जावं शकता तें जावं शकता, हें आशिल्लें, नॉर्मली आसतात. सो आनी एकलें आसल्या कारणान म्हाका तो सपोर्टूय मेळोंक ना. लायक चल तूं कर, हो म्हाका सपोर्ट केन्ना मेळोंकूच ना. आनी जजमेंट्स, आनी हो पावपाचो कारणूच म्हणल्यार जजमेंट्स आहलो म्हाजो. कारण जजमेंट्स हे लायफान खूब मेळ्ळा म्हाका, हें करूं शकत ना तूं, शकचेंच ना, हें हांवें खूब आयकलां. सो हांवें ती एक जिद म्हणटा तशें करून दाखयतलें आनी फुडें तुमी पळयतलें म्हाजें. हो म्हजो जस्ट स्टार्ट. ऑब्वियसली अजून म्हाजे ते नात, कळ्ळें न्हू. आतां लोकांचो सपोर्ट, लायक व्हडले लायक क्रिएटर्स आहा तेंचो सपोर्ट म्हाका खूब मेळ्ळा. सो तेज्या कारणान लागून एक्चुअली लोकां मेरेन पावपाकूय खूब इजी पडटा. पयलीं तो रीच नाशिल्लो, कारण म्हाका ऑब्वियसली तुजी शेअर जेन्ना जायना, लोक जेन्ना पळयना, तुका लोक ऑब्वियसली वळखच ना. सो लास्ट इयरूच, लायक बेसिकली लास्ट इयरूच म्हाजी ही जर्नी स्टार्ट जाल्या. लायक इन्फ्लुएन्सर कायंड ऑफ म्हणटा ती म्हाजी लास्ट इयरूच स्टार्ट जाल्या म्हणपाक जाता. कोलॅबरेशन्स आनी हें म्हटल्यार आय कॅन से लायक 2-3 years जाला आसतले. लायक एड्स, प्रमोशन, हें हांव ऑलमोस्ट 3 वर्सांच्यान स्टार्ट जाला. लायक बेसिकली पयलीं कशें आशिल्लें, टिकटॉकूच म्हणपाक शकता, आनी काय हेंच नाशिल्लें. लायक बेसिकली व्हिडियोज, लिपसिंग व्हिडियोज, डान्स व्हिडियोज, हे हॅपिनेसा खातीर. तुम्ही करताले जाल्यार टिकटॉक? नॉर्मल टिकटॉकारूच घालप, लोकांक दिसचें ना न्हू. म्हाज्या हॅपिनेसा खातीर करून दवरपाचें थंय लोक पावनाशिल्ले तितले. सो तशें नाव डावनलोड करून तुगेले स्टोरीन शेअर करप, तशें. कारण इन्स्टार फक्त पोस्ट घालप, तशेंच आशिल्लें. सो हांवें कितें केलें, लायक म्हाजें आतां लग्न जालें, हांव पयलीं ट्युशन्स घेतालें घरान. लायक फ्रॉम कॉलेज टायम हांव घरान ट्युशन घेतालें. तुमची कॉलेज खंय जाल्ली? कॉलेज GVM स्पर्मागुडी. सो हांव कितें करतालें, कॉलेज करतालें, सांजचें येवन घरा कडेन ट्युशन्स घेतालें. सो इवन ती जर्नी म्हाजी खूब बरी आशिल्ली, कारण भुरगीं हांवूच भुरगेपणाक उरपाक खूब आवडटा. सो कशें आसतालें, भुरग्यां वांगडा तेंच्या वांगडा मिक्स जावप हें म्हाका खूब आवडटालें. टीचर कायंड ऑफ स्ट्रिक्टूच रावप म्हाका आवडनाशिल्लें. स्टडी टायमार स्टडी, म्हज्या टायमार म्हजें. इवन भुरगीं उमेदीन येतालीं आनी बेगीन स्टडी करून मजा करपाक रेडी आसतालीं. एक तर तूं 4 ट्युशन आहा जाल्यार भुरगीं हांगा 3 म्हणल्यार रेडी आसतालीं. मस्ती करता. सो आतां इवन तूं खबर आसतलें, आमी ट्युशनाक 4 म्हणल्यार आमी 4कूच वता, ऑब्वियसली. पयलीं कित्याक वतलीं, पूण हांगा तशें नाशिल्लें. 3 ट्युशन जाल्यार हांव कॉलेजीच्यान 2 म्हणल्यार घरा पावता, म्हणल्यार भुरगीं हांगा तेंकतालीं.
तेकताली मजा करपाक मेळटा न्हू. सो इफ बेगीन कंप्लीट जाली स्टडीज मजा करा, म्हाका कितें तुमचे एन्जॉयमेंट जाता. सो माझे तशें आशिल्लें. सो ती जर्नी बरी, आनी अजून मेरेन ती सगळीं भुरगीं म्हाजी लायक दे आर इन व्हेरी गुड कॉन्टॅक्ट विथ मी. तुम्ही ट्युशन बंद कित्याक केले मागीर? ट्युशन बंद करपाक कारण म्हणजे एक्चुअली इवन कामाक वतालें हांव मदीं मदीं, पण कामाक म्हाजें कशें आसतालें, म्हाका सकाळचो उठपाचो खूब प्रॉब्लम आहा म्हाका, अजुनूय आसा. ताका हांव मागीर खूब कंटिन्युअस बेगीन बीन उठलें न्ही हांव बरें ना जातलें. सो म्हाका तो प्रॉब्लम आसा. रातचें हांव कितलें रावतां, सकाळचें म्हजें सवय जाला सकाळचें कशेंच जायना. सो मागीर कितें जालें की लग्न म्हजें लायक 2018 म्हजें लग्न जालें. सो हांवें कितें चिंतलें आतां पळय, म्हाजें एक आशिल्लें, म्हाज्या खातीर दुसऱ्या भुरग्यांक त्रास जावपाचें म्हाका हें नाशिल्लें. सो हांवें कितें केलें, नोव्हेंबरान म्हजें लग्न आहा म्हटल्यार जुनान ऑब्वियसली स्कूल स्टार्ट जाता. सो जुनाच्यानूच बंद केलें, कारण तांकां दुसरे कडेन मागीर सोदपाक प्रॉब्लम जावपा जायना. सो हांवें तेन्ना स्टॉप केलें. आनी मागीर ऑब्वियसली एक वर्सान म्हाजी प्रेग्नन्सी आयली, मागीर बेबी जालें. सो आतां ट्युशन घेतलें हांवें, तांकां डिस्टर्बन्स तो ऑब्वियसली ते खेळपा मुडार आसता. सो ती तेज्या वांगडा खेळटली, म्हाका तेंच्या स्टडीचेर तो असर पडपा नाका. सो हांवें तें अजून स्टार्ट करूंक ना, लायक स्टडीज ट्युशन्स बीन. सो बेजिकली म्हाजी डिलिव्हरी बीन जाली, म्हाज्या हेल्थाचेर खूब असर जालो तेन्ना. इनएक्टीव, लायक टोटली इनएक्टीव उरलें हांव तेन्ना. आनी हांवें चिंतलें अरे हांव म्हाजें ही लायफूच न्हू, हांव कितें करता, लायक बसून म्हाजे कॅमेरा फुडल्यान नाचप, भायर एक्सप्लोर करना जायत, लायक पण म्हाजें एन्जॉय करप म्हाजें आशिल्लें, मजा करप. बट तें म्हाका मेळना जालें त्या टायमार. सो हांवें कितें केलें, बेश्टें अशें बसून व्हिडिओ काडटालें नॉर्मली टिकटॉकार. मागीर टिकटॉक बंद जालो, कोवीड आयलें, भायरूय वचपाक मेळना, कांय करपाकूच मेळना. सो टिकटॉक आयलें, टिकटॉकार घालतालें, टिकटॉक बॅन जालें. म्हणल्यार ते आतां आनी ऑप्शनूच ना, कांय करपाचो ऑप्शनूच ना, कारण घरा बसून आनी तूं कांय करपाक शकना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुका भायर सरचेंच पडटा. आनी हांवें चिंतलें आतां मागीर मदीं मदीं हांव अशें ऑर्डर्स बी घेतालें, अशें लायक कितें विकपाचें जावं अशें बारीक बारीक सारीक ऑर्डर्स. तुमी स्टार्टींग पोस्ट आतां करता इंस्टाग्रामार? हय. सो म्हाजें तें आसतालें रिसेलिंग म्हणटा आमी, लोकां कडल्यान घेवन रिसेल करतात, तशें बी करतालें. घरा बसून आनी कितें करपाचें, एटलिस्ट तें तरी करतलें. आनी बेबीचो सुद्दां हांवें लायक लोकांचें आसता न्ही, लायक एक वर्स पर्यंत तोंड दाखोवप ना, हें दाखोवप ना, तें आसता. पूण म्हाजे हिसपान हांवें तें म्हाका आय डोंट बिलीव इन ऑल सॉर्ट ऑफ दॅट. बिलीव करता बट नॉट दॅट मच. एक लिमीट आसता कसल्याय कामाक, म्हणटा तुजें नजर लागप, हें लागप आसता, मानता ना न्ही. पूण एक हें आसता न्ही, सगळ्या कामाक नजर, ऑब्वियसली तूं नजर लागता लायफान कांय करचो ना. सगळ्या कामाक नजर लागपाक शकता, लागपाक सगळ्याकूच लागतली. सो तूं सगळ्या कामाक नजर लागता, भायर सरनाका, तोंड दिसता, इतलें तेका एक्सप्लोर करनाका ऑन मिडिया. अरे आतां तो जनरेशन उरोंक ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इवन आय थिंक एक वर्स म्हाज्या बेबीक जालां, हांवें ताका कार्निवलाक लायक गाडी घेतलेली आमी. एक वर्सान फर्स्टूच इयर, एक वर्स ताका जानेवारीन जालां, फेब्रुवारीन आमी ताका कार्निवलाक इन अ फ्लोट, आमच्या फ्लोटार आमी ताका परफॉर्म करपाक घातलेलें. 1 year आशिल्लें तेन्ना ताका. लोक इतले खूब जाण उलयले, बरें उलयले, वायटूय उलयले. कितें गो, एक वर्स जाता हां ताका तूं थंय घालता लोकांचे नजरेक. एक कोणे तरी व्हिडिओ सुद्दां काडलेलो, तितून बॅकग्रावंडान कोण उलयतालो पळय, तितून सुद्दां म्हाका आयकपाक येयल्लें अशें की अशें मागीर रातचीं हेंचीं भुरगीं अशें स्वप्न येता. बट दॅट डजंट मीन तूं ताका फुडें काडचो ना. तुजे मेरेन तुज्या भुरग्याक फुडेंच काडना, ते भुरगें ऑब्वियसली तांकां तो कॉन्फिडन्सूच येवचो ना लायफान. तूं कशें करपा, इवन आतां ते एक डान्स आहा, तूं अकस्मात 6 वर्सान ताका स्टेजीर धाड, जावचें ना, नर्वसनेस येता त्या मनशाक. तूं आतां ताका स्टेजीर धाड आनी 6 वर्सान तूं ताका स्टेजीर धाड, तो कॉन्फिडन्स बिल्ड जाल्लो आसतलो ऑलरेडी. ऑब्वियसली पयलींच्या काळाचें आतां जनरेशन ना, जशें आतां भुरग्यांक मेळ्ळा, आमकां त्या टायमार मेळनाशिल्लें. सो आतां मेळटा ती गोश्ट, आमी तेजो वापर करपाक जाय, म्हाका अशें दिसता. सो हांवें एक वर्सान लायक 1 year बेबीक जाल्यार हांवें तेजो अकाउंट केल्लो, इन्स्टार अकाउंट आहा तेजो. एक वर्सान तेजो हांवें अकाउंट केलो. लायक अशें बेजिकली म्हाका खूब व्हिडियोज करपाक आवडटा, जशें तुमी जाणा. सो हांवें तेका कृष्णा केल्लो आसा. पयलीं तेंपार कशें आसतालें, आमी गॅदरिंगाकूच करतालीं, आतां तशें ना. हांवें तेका कृष्णा केला, राधा केला, ओनमा टायमार तेका ओनमाचे ते आउटफिटान न्हेसयला. मागीर इंडिपेंडन्स डेयाक हांवें तेजो व्हिडिओ केला. अशे खूब तशे व्हिडियोज आसा
इवन कार्निवलाक इवन आता प्रिव्हियस कार्निवल आशिल्लो शेअर करपाक शकता आयडी सांगा एंजल द दिवा म्हणून त्याचो अकाउंट आसा. इवन तुम्ही माझ्या प्रोफायलान गेले जाल्यार माझ्या बायोन त्याचो अकाउंट आसा. सो इवन कार्निवला टायमार त्याचे खूपदा फोटोज आयले पेपरार. इवन आता प्रिव्हियस कार्निवलाक त्याचे फोटोज आयले. इट्स अ प्रायड मुवमेंट न्ही. सो माझे हिसपान तुम्ही भुरग्यांक फुडें काडनासतना भुरगीं कशी फुडें सरतली. मेन पेरंट्साचो सपोर्ट नासतना एक्चुअली खूप भुरग्यांक कठीण जाता. कळ्ळें न्ही. आनी आतां आमच्या जनरेशन आमकां ती नॉलेज आसा. सो आमी भुरग्यांक ती फुडें सरपाक दिवपाक जाय. कशें जातलें नाल्यार. सो माझे ते हिसपान हांवें तेजो अकाउंट केलो आनी अजुनूय तो चलता. सो हांव म्हाजे मदीं मदीं तेजे व्हिडियोज घालता. सो हांवें तो लास्ट इयर नॉट लायक 2-3 years बॅक एक पोस्ट म्हाका कोलॅबरेशन करपा आयलो. लायक इट वॉज अ पिंपल पॅच कोलॅबरेशन. आनी म्हाका नॉलेजूच ना कोलॅबरेशन म्हणल्यार कितें. कारण हांवें नेटार लायक म्हाका ती नॉलेजूच ना म्हटल्यार जाता. झिरो. कारण हांव केन्ना भोंवनूय नकळो. म्हाका स्वता बायक कळना चलोवपाक अजून मेरेन. सो म्हाका तो खूब प्रॉब्लम जाता अजून. सो आतां हांव इन फ्युचर म्हाका जाय कारण म्हाका खूब प्रॉब्लम फेस जाता. सो खूब प्रॉब्लम फेस जाता. डिपेंडंट उरता. सो त्या कारणान कोलॅबरेशन स्टार्ट जालें. त्या मनशान मागीर म्हाका आनी सो कॉन्टॅक्ट जायत उरता. एकदां तूं तितून भितर सरलें तूं कशें खंय खंय पावता तें तुका कळच ना. कळ्ळें न्ही. सो त्या हितूंतल्यान म्हाका कोणे कोणे खंयच्या खंयच्या ग्रुप्सांनी ऍड करीत रावलें. सो म्हाका कोलॅबरेशन्स येत रावले. सो नॉर्मल इट वॉज अ नॉर्मल थिंग. बाटर पेड हांवें तें केन्ना चिंतूच ना. कळ्ळें. म्हाका म्हाजो प्रोफायल हय म्हाका म्हाजो प्रोफायल क्रिएट करपाक जाय आशिल्लो फर्स्ट ऑफ ऑल. कारण एक्चुअली कशें आसता बाटर करून फायदो ना. बट कशें आहा तुका तुजे बाटर करनासतना ऑब्वियसली तूं बारीक करनासतना वयर सरचोच ना. कळ्ळें. आतां तूं स्वता तुजो युट्यूब चॅनल आहा. तूं पयशा खातीर काय करना. तुका लोकां मेरेन पावता तूं लोकांक मेळटा तूं. सो इट्स तें मेन. लोकांचें तशें ना. लोकांचें कशें आहा तुका पयशे मेळटा जाल्यार कर. कित्याक करता कितें मेळटा हें म्हाका खूब आनी अजुनूय आयकपा येता. कितें मेळटा तुका करून कित्याक करता. अरे म्हाजो मिनींग कितें सगळे गोश्ट पयशा खातीर आसना. एक म्हणटा ती हॅपीनेस आसता. इंट्रस्ट आसता. पयशे हे खंयचे खंय केन्ना ना केन्ना येतले. तूं बरें केल्यार येतलेच. खंयच्या ना खंयच्यान तुका लोक येतलेच. सो म्हाजे हिसपान हांवें तें म्हाजे स्ट्रेस म्हाजे कितें म्हाजी तकली आसता पळय शांत कर हांव ह्या फील्ड म्हाजे कॅमेरा फुड्यान हांव कितें करता पळय म्हाका त्या टायमार तें याद उरना. सो ऑब्वियसली हॅपीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आमी चिंतना. कळ्ळें न्ही. आतां खंय गेलें आसता तें जाल्यार म्हाका तो फर्स्ट थॉट आसता की कितें केलां गो केलो मुगो आयज रील एक कुकीचो एक रील आसतलो. आयकपाक खूब वायट दिसता एक एकदां. पण आतां बेसिकली हांव ज्या पॉयंटार आसा न्ही म्हाका फरकूच पडना. व्हेरी फ्रँकली सेइंग म्हाका पयलीं खूब फरक पडटालो आनी हांव स्टॉपूय करतालें. कोणे कितें म्हटलें न्ही कितें हांवूच कितें वायट करता दिसता. स्टॉप करप व्हिडिओ करप ना काय करप ना. बिकॉज त्या टायमार ते नॉर्मल व्हिडिओज आसताले लिपसिंग व्हिडिओज बेश्टे व्हिडिओज. म्हाकाय दिसता हांवूय कितें तरी फालतूपणां करता दिसता. सो स्टॉप करतालें. पण आतां ज्या पॉयंटार आहा न्ही म्हाका फरक पडना. मात्तूय पडना. टेलिंग फ्रँकली म्हाका मात्तूय वयल्यान हांव आनी 4 तांकां सांगता. कळ्ळें न्ही. एक एकदां इग्नोर करता. पण एक एकदां हांव तोंडार सांगता म्हाजें काम तें हांव करतलें आनी म्हाका जाय तशें करतलें. जे मेरेन हांव कितें वायट करना म्हाका कोणाक बरें करतलो कितें भंय आहा. जे मेरेन हांव वायट हेजेर ना हांव कितें एक्स्ट्रा लिमीट वायट करना कोणाक रायटूच ना उलोवपाक. कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना तूं पब्लीक फेस जाता न्ही हें एक्सेप्टन्स आसपाक जाय. लोक उलयतलोच. लोक बरें केल्यार उलयता वायटूय केल्यार उलयता. आतां हांव वायट बसलेलें आशिल्लें घरान तेन्ना लोक कितें म्हणटालो घरान बसलेलें आसता हें कितें करता हें. लोक बेसिकली उलयतले बस नाल्यार कितें सो कितें फरक पडटा. लोक लायक म्हाका दिसता न्यूजार सारके असतात. ऑब्वियसली पब्लिसिटी. कळ्ळें न्ही. लोकांक तें उलोवपाचें हें जाता. सो म्हाजे हिसपान कशें आहा पळय उलया पण डिमोटिवेट नाका खंयच्याय मनशाक. म्हाका तें आवडना बिलकूल आवडना. कारण हांवें तें करून येवूच ना. कोणी कितें करता न्हू म्हाका तेका सपोर्ट करपाक आवडटा. कर तूं. आतां एक मनीस डान्स करता एक मनीस कितें आतां इवन तुजो आतां युट्यूब चॅनल आहा तूं कितें करता रे म्हण म्हाका तें आवडना. कर तूं फुडें तुका आतांच रीच मेळची ना. बरोबर आसा. सो इवन आतां तूं आनी क्रिएटर आसा
तेजे स्क्रिप्ट असता तू आतां येवची ना जे मेरेन तू क्रिएट करीत रावता न्हू ऑटोमॅटिकली एक्सपिरियन्स त्या फिल्डात तुका मजा येता करपाक. आतां म्हाका सांग तू एक कामाक वतना तुका स्टार्टिंग त्या कामा बद्दल खबर आसता तुका कोण नाल्यार कोण शिकयता ऑब्वियसली. ते हिसपान म्हाजे हिसपान तरी लोकांनी ते हिसपान मातशे हे करपाक जाय जे लायक तुमी मोटिवेट म्हणजे करपाक जायना तुमचे कडेन करनाका तुका तेंचो कॉन्टॅक्ट लायक जाय तूं भोवूच नाका. तुका मोटिवेट करपाक डिमोटिवेट करूं नाका ऑब्वियसली कोण घेवं नाका. तेच न्ही खूब अशे जजमेंट लोकांक संवय जाल्या ती कितें नाल्यार कितें तरी उलोवपाकूच जाय चूक काडपाकूच जाय. चूक काडा तो इम्प्रूव्ह करपाक शकता तेवूय सांगा. हांव सुद्दां म्हाजे हितून हांव खूब जाणांक पण हांव खरें सांगपा म्हणल्यार लायक प्रोफेशनल लायक आतां खूब आसा हांव तांकां विचारता कसो जाला आयज व्हिडिओ म्हाजो कितें चुकला जाल्यार म्हाका सांगा. कारण एडिट हांव म्हाजें हांवूच करता हांवें केन्ना म्हाका कोणें पोवूच ना आनी हांव कोणा विचारूंकूय वचूं ना केन्ना. सो कशें म्हाका लोक सांगता पळय तेचेर म्हाका इम्प्रुवमेंट आसता न्ही. इवन रिसंट आतां हांव प्रमोशन म्हाजें तुझा रिसंट केलां म्हाजें प्रमोशन वचून करप हांवें म्हाजें नाशिल्लें. हांव कोलॅबरेशन्स हांव पयलींच्यान करता. बेसिकली हांव कितें करता म्हाका विचारता म्हाजे कसो जाला आयज व्हिडिओ. सो म्हाका खूब जाणांनी असो फीडबॅक तुजो वॉयस ओवर बरो जाता यो कमांड लायक लँग्वेजी हिसपान तुजो खूब बरो आसा. सो हांव तो मतीन धरून चलता. ऑब्वियसली ते ग्रास्प करप कोण तुका बरें सांगता पळय हें केल्यार म्हाज्या खरेंच व्हिडिओ बरें जाता आसतले. सो तो घालूनूच व्हिडिओ कंटिन्यू दवरप कळ्ळें न्ही. सो ते आतां बेसिकली लोक जे सांगता ते हिसपान तुवें चलप. बेसिकली तशी एक म्हाजी मम्मी म्हाका सांगता तुमी म्हटलें पळय लोक एक्चुअली कितें म्हणटा मम्मी म्हाका हें सांगता एक दोन प्रकारचे मरे लोक आसता म्हणून सांगता हितून एक मरे फर्स्ट आसता ते डिग्री करून व्हडले नॉलेजीन आसतले आसतले पण ते बेसिकली सारके हेजेर आसात की ते तुका मरे तांकां स्टेजीर वच म्हणून सांग तांचे कडेन जावचें ना. जज करपाक हुशार आसता पण जज करता पळय ते एक्चुअली अनपड याद दवर व्हेरी क्लियरली. आनी कोण डिग्री घेवंक ना पण तो हुशार आहा म्हणून तो वाटा सपोर्ट करता आपल्या दिसल्या जाग्यार दवरून पळयता असो जर मनीस आमी सोड नाका म्हणटा. पण फॉर एक्झाम्पल म्हाका कितें म्हणटा इंटरव्यू घेता तुका जर कोणाक सांगता कौशल तूं अशी घेवपाक शकता सारकें अशी घेवपाक ट्राय कर सजेशन तेच म्हणटा न्ही सजेशन दॅट इज वॅलीड. तो तुका मनीस फुडें कितें तरी घेवपाक सोदता म्हणून सांग. तर कोण दिता न्हू तुजें आयकनाका सारकें नाका तूं हें म्हणपाक शकत ना. कोण म्हटलें न्हू तूं हेच जाल्यार ते डेंजर सांबाळून तें. सो सारकें आयकप म्हणपाक लागलें पण सोडून न्ही हांव तेच म्हणटा कारण एक सजेशन आनी एक ऑर्डर हितून खूब डिफरंस आसा कळ्ळें. आनी खरेंच एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही जे तुका सांगता पळय ते स्टेजीर वचून उलोवंक शकना बरोबर कॉन्फिडन्सूच आसना. सो ते लोकां कडल्यान तो राग काडटा म्हणटा तसले एक्चुअली. कारण हांवें खूबदां अशें आयकलां काय तूं पण त्या मनशांक तूं उलय म्हणून सांग तांचे कडेन ना. व्हेरी क्लियर सजेशन दिवपाक इतले एक्सपर्ट असतात इवन सांगता आमच्या फॅमिलीन थोडे आसा नांवां घेयना जाल्यार व्हिडिओ पळोवन म्हाजेर वचपाक गावचें ना म्हाका हेंचेर व्हेरी बरें बरें दिता तुका आयकून बरें दिसतलें ज्ञान तेंचें इतलें आसा शार्प पूण तांकां एक तुका करपाक सांग काय जावचें ना. तेच न्ही हांव तूं कॅमेरा फुड्यान येवप आनी उलोवप इज बिग टास्क एक्चुअली येवप ही खूब व्हडली गजाल. इवन ऑन स्टेज आतां आमी म्हणटा एक स्टेज आसता एक कॉम्पिटिशन आसता एक 15 पार्टिसिपंट आसतले धर तूं तितून एकलो विन जाता पूण एक्चुअली इन रियलिटी सगळीं विनर कारण ते स्टेजीर येवन ते परफॉर्म करपूच इज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स ऑल्सो. आनी तुजे फुडें तुज्या लायफान जें जावपा आहा ताका खूब कॉन्फिडन्स मेळटा तितून. सो तूं म्हणपाचें न्ही कितें रे तो जिखोकूच ना कितें करता रे एवरी टायम वचून तूं पार्टिसिपेट जाताच विनिंग ऑब्वियसली तेच म्हणटा न्ही हांव. सो बेसिकली म्हाका आनी एक समजून घेवपाक जाय आमी मातशे डिफरंट ट्रॅक पावला आमचो. सो की तुमकां एक्चुअली सपोर्ट कोण करता तुमी बाकीच्यांनी सांगलें एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ई जर्नीन सपोर्ट कोण ना नाशिल्लोच टेलिंग फ्रँक. आनी लायक इन टर्म्स ऑफ लव इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियली म्हाजे पेरंट्स ऑब्वियसली लायक केन्ना गरजूच पडोंक ना की अशें
माझ्या हितून हांव का म्हाका पप्पा अगो आपूण आसतना तूं भियोच नाका हें आशिल्लें म्हाजें पयलीं फ्रॉम डे वन पेरंट्साचो म्हाजो सपोर्ट फूल टू लायक असो येसल्या बाबतींत बट तेंची नॉलेज नासलेल्या कारणान सपोर्ट म्हाका केन्ना मेळोंक ना कळ्ळें लायक तूं कर आमी आसा फाटल्यान हो सपोर्ट म्हाका कोणाक कळ्ळ्यान मेळोंक ना टेलिंग फ्रँकली कळ्ळें न्ही सो कितें हांवूच करतालें की जेन्ना फेम मेळपा आहा जावं रिस्पेक्ट मेळपा आहा कोण पळोवपा आहा तेन्ना पळयतलो सो म्हाका तो सपोर्ट मेळोंकूच ना आनी आतां फॉर अ फॅक्ट खूब अशे मनीस आसतले तूं सुद्दां इन्क्लूड आसतलो अशे जे सपोर्ट आसा एक्चुअली सपोर्टानूच चलता न्ही सगळे सपोर्ट असल्यार तूं इम्प्रूव करपाक पावता आनी ती रिचूय पावता कारण ते शेअर जाता बरोबर तुका ते एक कॉम्प्लिमेंटूय मेळटा जेन्ना एक कॉम्प्लिमेंट मेळटा न्ही ती उमेद वेगळी आसता माझ्या दिसपान एक तुमी म्हटलें पळय एका म्हाका सपोर्ट म्हणजे कॅमेरा फुड्यान आमी उलयता कॅमेरा फुडल्या गजाली लोकांक दिसतात Obviously. आमची जी बॉन्डिंग आसा ताका लागून दॅट इज खूब इम्पॉर्टंट हांव तेच सांगता आतां एक मनशाक न्ही हांव तुका तें पळय जज करप तांकां एडवान्स ऑर्डर्स दिवप इट्स व्हेरी इजी तूं हें करनाका तें करनाका अशें केलें जातलें अशें कर तशें हें म्हणपाक खूब व्हेरी इजी पण आतां तूं सुद्दां एक व्हिडिओ करता ताच्यान कितलें हार्डवर्क वता त्या लोकांक खबर ना एक व्हिडिओ करता शूट करता ताका शूट केलें की तो अपलोड जायना बरोबर प्रत्येक एडिटिंग आसता ताका खूब आय मीन लायटिंग आसता खूब अशे गजाली आसता आसता एकदा व्हिडिओ शूट करून व्हिडिओ एकदा गायब सुद्दां जाता आमकां जाल्ले आसा खूब गजाली अशो आसा कळ्ळें सो प्रत्येक टायमार न्यू प्रॉब्लेम फेस करून भितरून ग्रो जावपाक मजा येता म्हाका एक्चुअली ऑब्वियसली तूं शिकता पयलीं दिसतालें की बाबा शी प्रॉब्लेम येता मरे स्टार्टींग शूट वयतालें ना आतां म्हाका दिसता प्रॉब्लेम येवन फेस करतलो मजा येता मजा येता आतां सद्या सुद्दां म्हाका प्रॉब्लेम जाता सारकें बट एक व्हिडिओ जाला काय बरो व्हिडिओ खूब जाण आसा म्हणटा म्हाका खरें म्हाका खूब आवडटा आतां पयलीं जें मेळनाशिल्लें पळय तें आतां म्हाका मेळटा कळ्ळें न्ही सो ते एक व्हिडिओ फाटल्यान म्हाका कितले त्रास पडला म्हाका तूं जाण आतां म्हाज्या बाया सो आनी बायकूय कळना सो म्हाका डिपेंडंट आसलेल्या कारणान म्हाका आतां एक धर तूं मारगांवच एक शूट आहा धर तूं त्या व्हिडिओ फाटल्यान कितले एडजस्टमेंट करचे पडटा ह्या लोकांक खबर आहा एक कशें खंय करतले ह्या टायमा भितर म्हाका घरा पावपाक जाय बाय घरा कशें आसता सो ते खूब गोश्टी लोकांक खबर ना ऑब्वियसली हांव कित्याक सांगतलें सांगपाक वचचेंच ना न्ही आनी पयलीं आसतालें सुशेगाद आसतालें लायफ आतां ना आतां रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूब वाडल्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आसताना इतले सगळे गजाली समथिंग ग्रेट म्हणपाक शकता रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हॅव्हिंग अ बेबी मे बी तितल्यो आसच्यो ना कारण म्हजी मम्मा म्हजे समटायम्स लायक इन लॉज हांव थंय दवरून वता दुसरें म्हटल्यार तुवें लास्ट टायम मानंत तुवें इंटरव्यू घेतलेलो ते खूब आत आसा कारण तेजी फॅमिली लायक फॉर अ टायम नाव आतां सद्या तिवूय बायक खूब वयता हांव तेंगेर दवरून वता हांव व्हेरी मच थँकफूल एक्चुली बिकॉज ते म्हाज्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट कारण आनी हांव तांकां केन्ना विसरपाक ना लायफ टायम कितें आसता मागीर हांव विसरपाकूच शकना ज्या टायमार तुका पावता पळय कितें आसता मागीर तांकां तू विसरपाक शक्यूच ना आतां दामोदर सुद्दां लायक तुमी घेतला इंटरव्यू दामोदर सुद्दां लायफान व्लॉग्स एक करूच ना तेज्या व्लॉगान फर्स्ट व्लॉगान तेज्या आसा हांव करूच ना हांव एक्चुली कोणाक खबर आसता आमी मुवी सुद्दां केल्या वर्स्ट बिकॉज म्हाका हिंदी कळना एनीबडी से हिंदी मुवी कळ्ळें आनी हांव नगो लायक सो म्हाका अशें हिंदी आसलेल्या कारणान चिंतपा पडटा उतरां उलोवपाक सो ती केली एक म्युजीक अल्बमान फ्रेंड्स इट वॉज अ फ्रेंड्स थिंग बेश्टो नॉर्मल 2-3 शॉर्ट्सान आसा हांव बट आतां लायक ब्लॉग्साच्या कारणान हांव खूब युट्यूब विडियोजान दामोदरा थ्रू दिसता सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम ऑल्सो आनी सेकंडली आमचे कंटेंट क्रिएटर्स लायक वेन्स मागीर एल्बर्ट वॉडलॉक्स म्हूण लोक वळखता
सॅमी, मागीर पुष्पराज, कोहली द फॅन, खूब अशें हांव नांवां कमी पडटलीं ते खूब जाण आसा कळ्ळें. उज्जू, कुक्कू शिरोडकर, ओके, मितील, खूब जाण लायक तुका खूब व्हिडियोज मेळटले. दे आर द मोस्ट क्रिएटर्स रायट नाव. म्हाका सपोर्ट करता, खूब बरें दिसता, कारण खंयच्या लेवलार आसा आनी आमी खंय आसा. बेसिकली म्हाका दिसता ते केन्ना ते उलयतले क्रिएटर्स आसा पळय तेणी हो पिरियड फेस केला म्हणून ते सपोर्ट करता. Obviously. ते केन्ना चिंतना आसतले की आपूण हांगा हेल्प करता. ते बॉन्डिंग पळोवन मनीस पळोवन ते हेल्प करतात. ऑब्वियसली. आनी खरेंच खूब रिस्पेक्टान आसा आमचे लायक फ्रेंडली. हांव खरें सांगपा म्हटल्यार सगळे क्रिएटर्सांक मेळोंक सुद्दां ना. समजा एक वेन्साक मेळ्ळा बिकॉज आय हॅव कोलॅबरेटेड विथ हिम. लायक वेन्सा वांगडा हांवें केला एक डान्स व्हिडिओ टायप ऑफ तो केला, आनी साई म्हणून मार्शलांतलो तो. सो तेणे खूब लायक आनी कशें आसता काय अशें फ्रेंडशीप अशी दवरल्या बरें दिसता. लायक एक फोन येता कडल्यान, कुकी आमी आयज अशें करपाक जाय, अशें करपा आसा गो. हांव ते व्हिडिओन आसचें ना, बट ती जे सांगता पळय हे करपा आसा गो, कशें जातलें आमचें, बरें दिसतलें, बरें दिसता. कारण म्हाका ते आपल्या लायफान इम्पॉर्टंट समजता कळ्ळें न्ही. हांव मेळ्ळा नासतना तेवूय बीन आमचो तो रिच अजून मेळपाचो हे येवच ना अजून आसतना, इतले नासतना सुद्दां ते म्हाका इतले मानता, बरें दिसता पळोवन. कारण आमी एकामेकाक सपोर्टूय करता. आतां म्हाजे हितून तेच एकामेकाक सपोर्ट करा. सपोर्ट केल्यार तूं ऑटोमॅटिकली वयर सरतलोच. तूं जेन्ना दुसऱ्याक सकयल ते वयतलो न्हू, तूं केन्नाच वयर सरपाना. बेसिकली एक हो आमी जेन्ना सिरीज शूट करतात पळय सिरीज, सो भितूरल्यान तुमकां एक मेसेज दिवची जाय स्पेशली बायलांक. धाकटी बेबी आसा तेन्ना तुमी कितें दिवपाक शकता? पळय बेबी जालें की लायफ सोंपना फर्स्ट ऑफ ऑल कळ्ळें. आनीक घरान रावप मेंटेलिटी म्हणटा ती आतां उरोंक ना. ऑब्वियसली आतां तो तेप ना जे तूं घरा रावूनय तूं काम करपाक शकता. गो टुगेदर, वर्क टुगेदर. ऑब्वियसली. आनी तूं एक पळय कामां वता 9 to 5 पळय, तो मनीस इतलो लायक लोकां मेरेन पावचो ना. इतलो क्रिएटीव आसचो ना. तेच म्हणटा न्ही. सो इवन इन युअर क्रिएटिविटी तूं तुज्या भुरग्याक फुडें व्हरपाक शकता. अशें न्ही की तेका नाका तें करूं शकना. तेजी लायक कितून आसा ते पळोवन क्रिएटीव कितें हाडपाक. आतां तेका डान्स लायक ना धर म्हणटा आहा, बट स्टील जेन्ना तेका लायक ना तूं त्या हितून तेका ओडून ना कळ्ळें न्ही. आतां म्हाका पळय, म्हाका 5 जॉब करपाक बेजिकली आवडना खरें सांगपा म्हटल्यार. म्हाका सकाळचें वचपा पडटा, ते म्हाका पयशा खातीर ऑब्वियसली करता, सगळो मनीस करता कळ्ळें. बट म्हाका तें आवडना, म्हाजे लायक हितून आसा. सो ऑब्वियसली त्या मनशाक व्हरून थंय ओडनाका. कर तूं अशें म्हण. इन केस नीड आसा जाल्यार थोड्या टायमाक करचें. नीड इज फायनान्शियल. तेच म्हणटा हांव तुका, करपाक लोकांक आवडना सुद्दां करता. ऑब्वियसली करतले कारण पॉट ते. पण तेज्या वांगडा हॉबी दवरा म्हणटा हांव की मागीर स्ट्रेस जावचो ना. आतां एमसींग धर तूं, त्या मनशाक खूब उलोवपाक आवडटा, ती हॉबी आसा आनी तितून तुका पयशेय मेळटा. सो इट्स टायप ऑफ तुजें एक पॅशनूय उरता आनी तुजें कामूय फुडें वता. सो म्हाजे हिसपान ते धरून चलपाचें गरजेचें आसा. आनीक आतां डिपेंडंट रावपाचे टायम ना. आनीक अशें आतां पयलीं कशें आशिल्लें, गोकामा वता बायल घरा आसताली, आपूण जोडून हाडटा न्हू, तूं कित्याक वचपाक जाय. ना जेन्ना एक्चुअली तुमी हें म्हटलें पळय रावपाचें काय, जेन्नाच्यान एक्चुअली आफ्टर 18 जेन्ना बारीक करपाक लागलो तेन्ना एक म्हाका असोच कॉन्फिडन्स येयलो की बाबा हे स्वता तूं घेता पळय समथींग डिफरंट. तुका मम्मी म्हणटा तुका जाय जाल्यार आपूण पयशे दिता रे चड दिता कितें, पण तूं म्हणटा आपल्याक नाका गे हांव घेता. रिणार आसूं यू गेट डिफरंट कॉन्फिडन्स. आपले पयशे मोडून जे कितें घेता पळय तेका हॅपीनेस वेगळीच आसता. म्हाका दिसता भुरग्यांक तरी आसपाकूच जाय ती, स्पेशली कोण 18+ आनी मरे एक्चुअली सांगपा म्हटल्यार फ्रॉम लायक बर्थ म्हणटा तशें पयशाचो म्हजो पप्पा लायक हांव 6th or 7th आसतना भायर गेल्लो कळ्ळें. सो म्हणटा पळय लोकांचें कशें खबर आहा, हांवें खुबदां नोटीस केलां एक आवय भुरग्याचें कशें आसता, बापूय जोडटा न्हू घेवपाक कितें आसा तो दिता न्हू. पूण आमकां तो व्हॅल्यू दाखयलो आमच्या आवय बापायन. फ्रँकली सेंग हांव घरा आसून आतां हांव जोडना आसत, बट 4 पयशे मोडचे पयलीं 4 फावटी चिंततलें म्हणटा तसल्यो खबरो. पप्पा भायरच्यान फोन करप, हें जाय गो तुका, हें जाय, आतां टॅब मोबायल
टॅब आणि लॅपटॉप कमी जी चीप आहा पळय ते कितलेय बरें आसूं मागीर टॅब जी कमी पयशे आसता पळय ते मागप. आतां एक खरें इवन आतां कितें वस्त घेवपाक गेली कपड्याचे सुद्दां खूबदां पप्पा म्हाका घेवन वतालो आगो घे गो तूं आपूण आसा न्हू आतां हांगा घे तूं सदां घेवची ना न्ही आमी ना म्हारग आसले न्हू कितली बरी दिसता ती वस्त फाटल्या फायली परते बॅक येवप ही संवय म्हाका आशिल्ली पयलींच्यान आनी कारण हांवें पळयलां कळ्ळें न्ही पप्पाक म्हाज्या स्ट्रगल इन सेन्स म्हाजो पप्पा असो मनीस आशिल्लो जेका न्हेसपा आवडप ना नॉर्मल तो इतलो आसतालो भोंवपाची ताका संवय नाशिल्ली कळ्ळें न्ही तुका आयज मेळयला जाल्यार कळटा आशिल्लें आनीक तेजे कडल्यानूच सगळें म्हणल्यार लायक लव दुसऱ्यांक मोग दिवप म्हाज्या पप्पा कडल्यानूच शिकलां कारण जो आहा तो वाटेर आसूं तो मनीस म्हाका सुरसुरे येता आय डोंट नो वाय म्हाका खूबदां लोक तापयता सुद्दां आगो अशें मनीस आतां खूब अशें भुरग्यांक सुद्दां भीक मागपाक धाडटा पयलें आसतलें तुवें लायक तांकां हाडून सोडटा तेंचो फायदो काडटा आगो ती भीक मागपा न्ही तांकां लोकांनी हाडून बसयलां अशें म्हणटा म्हाका पूण म्हाका भोंगोन दिसता हांव नकळो भुरगीं न्हू ती आनी इवन भीक मागता पळय कशी वायट दिसता खूब पळोवन सो तांकां मुकरोन अशें वचप म्हाजे कडेन जायना कळ्ळें आनीक वांडपणाय करपाक म्हाजे कडेन जायना बार्गेनींग कर असो दुसरो मनीस यो तूं बार्गेनींग कळटा मरे तूं चल इवन शॉपार गेल्यार आणपणां करपाक म्हाका कळना तोय पोटा खातीर करता न्ही अशें म्हणप म्हाजें कळ्ळें सो म्हाजे कडेन तें जायना आनी इवन म्हाज्या पप्पाचें कशें आहलें थिंकींग की आपले आनी म्हाज्या पप्पाचें अशें म्हणजे लायक पयशे मोडपाक तो उदक आशिल्लो कळ्ळें आपले 10 पयशे उरो मागीर मोडप आनी हेजो फायदो खूब जाण म्हाका फायनान्शियली न्हू म्हाका लोकांनी आपूण तूं म्हाका लायक म्हाजे कॅर आहा न्हू तुका तूं रावतलो म्हाज्या वांगडा सो म्हाजें तें हें जालां आतां बिल्डअप जालां पयलीं जायनाशिल्लें पप्पाचो फायदो खूब जाण काडला लायक एज इन मोडटा आमच्या खातीर न्ही जोडटा अननोन मनशा खातीर सुद्दां पयशे मोडप हांव पप्पाक खूबदां तापयतालेंय बीन अरे कित्याक तेंच्या खातीर ती आमच्या खातीर करतली कित्याक तूं करता तेजे आन्सर इतलोच आसतालो की पळय आपूण कितलें आपल्याचें कांयच वचना पयशे वयता आसत आपल्याले स्वता कांयच वचना देव आपल्याक तेज्या डबल दिता इतलेंच आन्सर आसतालें कळ्ळें तेजी इंटेन्शनूच आनी मेंटेलिटीच वेगळी कळ्ळें न्ही सो पप्पा थ्रूच हांव शिकलें एक्चुली लायक एकवटान रावपाक लायक कोणाकूय अशें फॉरगिव करप चल आसूं उलयना तो मनीस सुद्दां उलोवपा लावन उलयतलें सो हें फॉरगिव करप लोकांक एकठांय दवरप हें म्हाज्या पप्पा कडल्यानूच शिकलें आयज ना खरें हितून खूब म्हाका स्वता कितली आयज ही म्हाजी जर्नी म्हाजो पप्पा हें जावन स्टार्ट जाल्या सो म्हाका खूब हें जाता लायक पप्पान तुमकां सगळें तुमच्या बद्दल दिलें आनी पप्पा हांव नको म्हाजी आजी बीन लायक आय वॉज द ओन्ली वन न्ही एकटें भुरगें एकटें म्हाका भाव ना भयण ना कोण ना सो म्हाजे सरावंडींग मम्मा पप्पा माय ही 3 मनशां दीस आर द पिलर्स ऑफ माय लायफ नॉट इन माय जर्नी बट माय लायफ हांव ते परत मेन्शन करता बिकॉज सपोर्ट तांकां ऑब्वियसली तेंचे बद्दल कांय खबरूच नाशिल्ली सो ही 3 मनशांचो न्ही म्हाका लायफान खूब भंय आशिल्लो होच ही मनशां म्हाजे कडल्यान वतली तेन्ना कितें जातलें आनीक फर्स्ट म्हणटा ती म्हाजी एक्ट जाली लायक ती एक्ट जाली वेन आय वॉज प्रेग्नंट आय मीन 1.5 म्हयनो मे बी तेन्नाच म्हाका 1.5 म्हयनो कितें जालें बट तिका खबर आशिल्लें हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून कळ्ळें न्ही सो दॅट वॉज द मोस्ट वर्स्ट मुमेंट म्हणटा तशें बिकॉज आय वॉज द क्लोजेस्ट टू माय ग्रॅनी आनीक इवन लग्न बेगीन जावपा कारण तिजें म्हणणें कशें आशिल्लें तूं आपल्याचे दोळे ओपन आसतना लग्न जायना न्हू आपल्याक माती सुद्दां लागची ना म्हाज्या घोवाक सुद्दां तिणेंच सांगलें लायक बेगीन कितें तें बेगीन जाय लग्न आपल्याक पळोवपा जाय दोळ्यांनी
आणि फ्रँकली स्पीकिंग माझं लग्न जालें तिने इतली लायक इवन माझी फर्स्ट सायन जाल्या पळय म्हजी आजी रडल्या हांगा फुगड्यो जाताली ती भितर रडटाली आमचें चेडूं कितलें आसूं तें दुसऱ्याचें जालें खूब रडली ते दिसा आनी लग्न जालें तेन्ना सुद्दां हांव ह्याच घरान रावपाचें एक्चुली ऑब्वियसली हांव आतां खूब जाणां खबर आसा बट थ्रू दीस आय वूड लायक टू से लायक म्हजे घोवाचें घर लागींच बट हांव एकलें आसलेले कारणान फर्स्टूच आमचें डिसायड जाल्लें हांव हांगा रावतलें सो हांव हांगाच रावतां हांगा रावपाचें खबर आसतना सुद्दां लग्नाच्या दिसा जेन्ना टायम आयलो पळय तो आय वॉज क्रायींग बिकॉज तो मुमेंट न्ही बिकॉज ती सगळी तेंच्या दोळ्यान दुकां आशिल्लीं पप्पा ग्रॅनी म्हाजी आनी म्हाजें लग्न जालें आनी 7-8 म्हयन्यांनी हांव प्रेग्नंट जालें पळय म्हाजी आजी पळय तूं चिंत लायक आय वॉज लायक लकी इनफ की हांवें तो स्टेप घेतलो लग्न जावपाचो इफ लग्न जावनाशिल्लें तें तिका तें पळोवपाक मेळचें नाशिल्लें म्हाका ती एक हें उरता आशिल्ली सारकें 8 म्हयन्यांनी एक्सपायर्ड जाली म्हणल्यार तूं चिंत कळ्ळें आनी जेन्ना ती एक्सपायर्ड जाली न्ही म्हाका सगळीं म्हणटालीं लायक ती बऱ्या खातीरूच गेल्या कारण तुजे हितूंतल्यान तिका परत येवपाक जाय तेच म्हणपाक गेलो की बायच्या रुपान ती परत येयली आनी खरेंच पूण खूब अशें हें जातालें की बाय आशिल्ली जाल्यार खूब खोश आसताली की तिका खूब चेडवां खूब लायक आशिल्ली खेळटा आशिल्ली तीच येयली न्ही परत ते आसात म्हणटू बट एक हें आसता न्हू तें खेळटा आशिल्ली आनीक तेज्या वांगडा टायम तो म्हाका पळोवपाक मेळटा आशिल्लो हे खूब हर्ट जाता बट आनी तिजें नांवूय लायक इट वॉज अ को इन्सिडन्स हांव नकळो कितें म्हणपाचें तें म्हाजी माय म्हणजे आजी म्हाजी बरें नासतना अशी न्हू लायक एक दीस ती बरी नाशिल्ली आनी ती रोखडीच एक्सपायर्ड जाल्या आनी ती हॉस्पिटल म्हणटा ती केन्नाच पळोवनाशिल्लें आनी ती तिका आमी रातची बरी ना म्हणून व्हेली आनी एक सर सुद्दां लावपाक तिका पडोंक ना रोखडीच एक्सपायर्ड जाल्ली ती थंय वचून आनी बांबोळे लायफान बांबोळे केन्ना तिणें बांबोळे वचोन एक्सपायर्ड जाल्ली ती आनी म्हाजें अशें जालें की आनी ती एक वेनसडे एक्सपायर्ड जाली पळय हो इन्सिडन्स कसो तो वेनसडे एक्सपायर्ड जाल्ली आनी म्हाजे बाय जावपा टायमार म्हाका दाखयल्लें फोंड्यां कळ्ळें हांव एडमीट आसलें फोंड्यां इतली कॉम्प्लिकेशन जायली खूब म्हाका डॉक्टरांनी सांगलें गॅरंटी ना हें ना तें ना खूब कॉम्प्लिकेशन जाली म्हाका बांबोळे व्हेलें आनी बांबोळे म्हाजी डिलिव्हरी जाली कसो कॉन्फिडंट इन्सिडन्स पळय लायक ती बांबोळे गेली आनी बाय बांबोळे आयलें आनी इट वॉज वेनसडे ओनली चित कळ्ळें न्ही आनी आय वॉज लायक ब्लँक आनी इतले डिलिव्हरी प्रोसेस म्हणजे म्हाजो प्रेग्नन्सी प्रोसेसान म्हाज्या म्हाका खूब जाणां विचारतालीं तुका कोण जाय बाबू जाय बाय जाय म्हाका बाबू बाय म्हाका तशें कांय ना बट आय यूज टू से बायच येतलें माय येतली न्हू बायच येतलें बाबू येवचो ना म्हाका खूब जाणां म्हटल्यान आगो बाय म्हण नाका गो बाबू म्हण अशें खूब जाणांनी म्हटलां आनी ही मेंटेलिटी अजून आसा बाबूच जाय तुजे हे फुडें वचपा जाय बट आय एम लायक आयज चेड्या बरोबर चेडवाच फुडें वता कशी एक्चुअली सो म्हाका बाय इवन म्हाजे इतले प्रोसेसान आय वॉज लायक आउट ऑफ कशें जेन्ना म्हाजे बाय जालें सुद्दां तेन्ना सो म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें म्हाका कोण जाला तो आनी जेन्ना म्हाजी मम्मी आयली तुका कोण जाला खबर आसा माय येयली ना सेड बाय येयलें बाय जाला रिएक्शन कशें आशिल्लें माय येयली इट वॉज माय रिएक्शन बिकॉज म्हाजें इंटेन्शनूच माय येतली हें आशिल्लें न्हू सो म्हाजें रिएक्शनूच तें हितून आशिल्लें तें जालें तेजी लायक बिहेवियर्स तेजे लायक हॅबिट्स अशें माय आमची अशी न्हिदप आशिल्ली तेवूय अशें न्हिदतालें सो म्हाका खूब अशें रिझेंबलन्स दिलें कळ्ळें खूब जाणांच्या स्वप्नांनी सुद्दां आयलें आपूण जितीत आसा आपूण मरोंक ना अशें खूब जाणांक सांगलें सुद्दां तिणें स्वप्नान येवन कळ्ळें न्ही सो अशें खूब केसीस आसा आनी रिसंट म्हणटा तसो म्हाजी 3 वर्सां माय हें जावन म्हाजो पप्पा गेलो आनी प्रेग्नन्सी म्हाजी डिलिव्हरी जावन म्हाज्या पप्पाक येवंक मेळोंक ना ऑब्वियसली कोविडाक लागून फर्स्ट बर्थडे म्हाजो
व्हिडिओ कॉलर पप्पा रडटा ते हॅपीनेसान थंय आपूण प्रेझेंट ना म्हणून कळ्ळें. आणि बायक जेन्ना 2 वर्सां जाली पळय, 2 वर्साचो बर्थडे आशिल्लो बायचो, तेणें कशेंय करून येवपा ट्राय केलें आनी ही केम. आनी तेन्ना बुस्टर हे सगळे घेवन तो आयलो गोंयान. डिसेंबरान तो आयला लायक 2000 आतां आमचे प्रिवियस आतां 1 वर्स जालें म्हज्या पप्पाक एक्सपायर जाल्यार. सो डिसेंबरान आयला तो, जानेवारीन बायचो बर्थडे. आमी फोटोशूट केला, सगळें जालें. आनीक आमी लायक बर्थडे सेलिब्रेशन जालें आमचें. आनी त्या टायमार म्हाजो आनी एकलो सयऱ्यांचोय बरो नाशिल्लो, सामको सिरियस. आनी पप्पा थंय तेजे फुड्यान रावतालो, लायक तेका सदां तो आपलें चिंतनासतना आपूण कसो आपल्याची हेल्थ कशें आसता पळोवप ना. येतलो गेलो थंय आपूण डॉक्टरा मेळपा ते सोडून गेलो, तशें आशिल्लें तेजें. सो तो रावतालो सगळें तेणें म्हणल्यार तूं चिंत, इवन प्रिवियस नायट तो एक्सपायर्ड जावचे पयल्या दिसा सुद्दां तेका म्हजे सयऱ्याक हॉस्पिटलांतल्यान घरान हाडला, तेजें हाड काडला, केस कापल्या, सगळें केलां आनी तो रातचो घरा आयला. आनी सकाळी तो डॉक्टरागेर गेला, तेय बीन आमकां सांगनासतना. ताका संवय आशिल्ली ती. नॉर्मल सुद्दां रिपोर्ट आसल्यार लिपोवन दवरपाची कळ्ळें. सो आनी एक्चुली कोणें करपाक जायना हें, कारण आमकां तेका खबरूच ना. डॉक्टरागेर आपूण स्वता रायड करून गेला गाडी. हॉस्पिटलान गेला, ECG काडटनाच एक्चुली अटॅक आयला तेका. वतना कारीन गेला, येतना तेजी बॉडी आयल्या. म्हळ्यार तुजी आनी म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें. म्हाका कांयच खबर ना बिकॉज हेणी कोणी म्हाका सांगूं ना. बट आय वॉज व्हेरी मच शुअर ज्या तरेन म्हाजे कडेन सरावंडींग जातालें पळय, कित तरी जाला हें म्हाका आशिल्लें. आनी तेन्ना पप्पा एक्सपायर्ड जाल्यार लायक तुवें सांगले भशेन 3 मनशां इम्पॉर्टंट, 2 मनशां गेलीं म्हाज्या लायफांतल्यान. सो म्हाका तो फियर आसा अजुनी. लायक मनशांक लूज करपाचो म्हाजे कडेन हांव तुट्टां. त्या मनशा बद्दल उलयल्यार सुद्दां हांव तुट्टां मागीर, म्हाजे कडेन जायना. कारण ती खूब स्पेशल आहा. तो स्पेशलनेस कोणाक, कारण कशें आहा खबर आहा, मनशां मरे सेल्फ मोग करता म्हणटा पळय. आतां समाजान तरी खूब आसता. सो म्हाजे ऑब्वियसली पेरंट्स आशिल्ल्या कारणान सेल्फलेस मोग हो आनी कोण दिवपाक शकना. सो पप्पा इवन तूं म्हणटलो दीसभर तो बिजी आसतालो, पण फूल डेन एटलिस्ट 5दा तरी तेजो फोन आसतालो. आतां तुका खबर आसतलें, भायर आसता ते लोक 8 दिसांनी एकदां फोन केल्यार बरें आसा. जायना, कारण बिजी उरता, येवन न्हिदप. पूण आय टेल यू, पप्पा कितलोय बिजी आसूं तो, कळ्ळें न्ही, असो सकयल आपलें तोंड दाखयनाशिल्लो, पूण उलयतालो, आमचें तोंड पळयतालो. फूल तो कितले फावटी रातचे आनी म्हाका दिसता खंय हा कशी हा पावली घरा, एवरी मुवमेंट यूज टू कीप आय ऑन इतले भायर आसून, कळ्ळें न्ही. सो तो जेन्ना हें जालो पळय तेन्ना कळ्ळें लायफ कितें ती, कळ्ळें न्ही. बिकॉज फायनान्शियली म्हाका फूल सपोर्ट तेजोच न्ही. सगळें आजून सुद्दां मम्मा म्हाजी कामां वता, तशें हांव हें म्हणना, मम्मा कामां वता, सो तिजो सपोर्ट आसाच, सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. बट तूं दुसऱ्या मनशाक सांगपाक शकना. सो तेका लागून एक्चुली हिवूय जर्नी म्हाजी स्टार्ट जाली. आनी मॉडलिंग वॉज नॉट इंटू म्हणटा तशें, आय वॉज नॉट इंटू, इवन ए झिरो, सारकें झिरो. एक्चुली मॉडलिंग वचपाक कारण फॉर्म आयले भुरग्यां खातीर, हांवें भुरग्यां खातीर पळयल्लें. सो हांवें चिंतलें बायक घालतलें कॉम्पिटिशनान. तेणी सांगलें 5 वर्साच्यान स्टार्ट, आनी बायक 2 वर्सां. तूं कित्याक ट्राय करना. लास्ट डे फॉर्म भरपाचो, हांव सांगलें वॉट इज इट अबाउट, हें तेकाच खबर ना, हें आनी कितें घेवन बसता तूं. तेजें रिएक्शनूच तशें आशिल्लें. आय सायब म्हटल्यार ते कोणूच हरशीं म्हणून, म्हणजे अशें सपोर्टूच ना कसो, कर तूं म्हणपा सारको. पण हांव नको त्या टायमार म्हाकाच पुश दिलो कसो, कोण ना जाल्यार आपूण पुश दी पळय, तसल्यो खबरो जाल्यो म्हाज्यो. फॉर्म भरलें, सिलेक्ट केलें, तेणी कॉल आयलो फायनलिस्ट तूं, हें तें स्टार्ट केलें. एक्चुली वेन आय स्टार्टेड मॉडलिंग इंटू लायक ते कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें पळय,
तेन्ना एक्चुअली म्हाका सपोर्ट खूब जाणांचो येयलो. अननोन पीपल नोन पीपल सुद्दां वेरी लेस आसतले, बट अननोन पीपल वर द मेन पार्ट ऑफ माय लायफ इन माय जर्नी इवन टुडे. कळ्ळें? लायक म्हाजे स्वता मनीस शेअर करपाना. प्रत्येकाचे तेच असता, आमकां तेच आसा. सो आनी खरेंच तो करना. प्रत्येकाच्या व्हडल्या व्हडल्या इन्फ्लुएन्सराच्या लायफान तेच आहा. तेच सांगता न्ही. सो जेन्ना हांवें जर्नी स्टार्ट केली आनी म्हाजो फर्स्ट पोस्टर आउट जालो न्ही, ते फ्लायर आउट जालो पळय, आय शूड टेल म्हाजे शेअर कर. आनी खरेंच एक्चुअली हांवें खूब जाणांक सांगलें म्हाजो, इफ यू ऑल कॅन प्लीज शेअर माय पोस्टर. ऑब्वियसली ते आसताच. खूब शेअर केले. खरें खूब जाणांनी सपोर्ट दिलो म्हाका त्या टायमार. कळ्ळें? खूब सपोर्ट मेळ्ळो. आनी हांवें फर्स्ट पेजंटूच म्हाका, हांवें एक्चुअली पेजंट केल्लो कारण ओन्ली फॉर द एक रीच आनी एक सपोर्टा खातीर म्हाका फुडें यूज पडटलो. जिखपा खातीर करूंक ना ऑब्वियसली. म्हाका आय वॉज झिरो इन इट, सो आय वॉज नॉट एक्सपेक्टींग वेरी मच लायक चड, कारण वॉक करपाक तर कळत ना केन्ना करूं. सो कितें आसता थंय, कितें जातलें हें म्हाका कळच नाशिल्लें. सो खूब सपोर्टा कारणान मागीर थंय पावलें. आय वॉज वेरी लकी इनफ की म्हाका फर्स्ट पेजंट ती फॅमिली मेळ्ळी. भुरग्याच्या पोतान म्हणनाका, मिस कॅटेगरीन म्हणनाका, मिसीस कॅटेगरीन म्हणनाका, दे वर माय फॅमिली. खूब अजून मेरेन ती म्हाका सपोर्ट करता. सो फॅमिली लायक ती इम्पॉर्टंट. हांव तुका आयज मेळ्ळा, तूंय म्हाका लायफ टायम मेळटलो. बरोबर. ते बॉन्ड दवरप व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. थंय पेजंटाक म्हणटाले, आयज शो आहा म्हणून तुमी क्लोज आहा, फाल्यां शो सोंपलो तुमी एकामेकाची धुयतली. पण खरें सांगपा म्हणल्यार आयज मेरेन आमी वांगडा आसा. सगळीं एकामेकाक हेल्प करता. फाल्यां आमचो एक शो आसा न्हू, आमचें कॉम्पिटिशन केन्ना नाच. सगळे जाणां वयतली पार्टिसिपेट करतले न्ही. आगो फाल्यां अशें अशें आहा कॉम्पिटिशन, फोन केलो फाल्यां तूं कितें कितें कॅरी करतलें, तेजी वस्त हांव यूज करतलें त्या पेजंटाक. हांव खरें सांगपा म्हटल्यार इन दीस पेजंट म्हाका न्हेसपाक कळना. व्हेरी फ्रँकली हांव साडी न्हेसोच ना, सो म्हाका कळच ना. थंय कोण नाशिल्लो न्हेसोवपाक. म्हाजे फेलो कंपेटिटरान म्हाका न्हेसयलें. आपलें चिंतना न्ही. बॅकग्राउंड कोण दिसत ना न्ही. ऑब्वियसली आतां चलता तर रॅम्पार सगळ्यांक दिसता. ते फाटल्यान कोणी न्हेसयलें तो कोणाक खबर. दे आर रियली वेरी मच हेल्पफूल. हांव घेवपाक बिकॉज कशें आहा खबर आहा, हांव नांवां कित्याक घेता, बिकॉज तेंचो खूब हें आसा ह्या लायफान. लायक आमच्या पेजंटान आतां दे आर व्हेरी मच दीस थिंग, लायक ते टिचर्स लेक्चरर्स, हांव तेंच्या मुखार कांयच ना बिकॉज हांव घरान आसा. हांव ओन्ली हें करता. तेंचें तशें ना. ती व्हडली व्हडली लेक्चरर्स, चारुलता म्हणून आसा, रमिना शी इज अ विनर एक्चुअली, रमिना मेंडोन्सा, मागीर स्वाती चौहान, मागीर शमा, दे ऑल टिचर्स. ऑल टिचर्स म्हणल्यार तूं पळय, कळ्ळें न्ही. सो इवन आतां तुवें दामू, ही इज अ ग्रुमर, तुका सांगलें तो मॉडलिंग शिकयता. तेंचे म्हाका सपोर्ट मेळप म्हणल्यार इट्स अ व्हेरी हें न्ही, बीग थिंग. इवन आतां सेकंड पेजंटान सुद्दां ग्रुमींग गेल्या थंय एज अ पार्टिसिपंट, बट वांगडा घेवन येयली खूब जाणां. कळ्ळें? दिव्या शिरोडकर, शी इज अ ग्रुमर. आयज आमचे अशें बॉन्ड आहा की शी विल बी लायक युअर माय सोल सिस्टर. आपल्याक तूं खूब इम्पॉर्टंट म्हाज्या लायफान. कितें आसलें कुकी म्हाका अशें आसा मुगो, अशें केलें मुगो, अशें तें इम्पॉर्टन्स न्ही, इम्पॉर्टंट आसा म्हणून म्हाका सांगता. कित्याक गरज तेका म्हाका सांगपाक. सो तें खूब बरें दिसता. कळ्ळें न्ही. सो आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट एक्चुअली नाव. वेट द पॉयंट आय एम नाव, खूब लकी आसा हांव. तुमकां दिसता की आनी कितें शेअर करपाक जाय इन टर्म्स ऑफ युअर लायफ जर्नी एंड ऑल इन्फ्लुएन्सर आमी एक यू टॉक फुडें उलोवयाच, बट आतां ह्या जर्नी पळय लोकांचे थिंकींग एज इन इन्फ्लुएन्सिंग इज नथींग. कोलॅबरेशन कितेंय मेळटा करून ना, तुका खूब स्कोप आसा. तुका रिस्पेक्ट पण तूं करना पळय तेन्ना रिस्पेक्ट आसना. बरोबर.
तू आता युट्यूब करता तुका कळटलें लोक खंय वता तुका 4 जाण अडकितले अरे तुजो व्हिडिओ आवटूच जावना मरे केन्ना येता रे. इवन आता क्रिएटर्सां कडेन हांव उलयता तेन्ना दे आर व्हेरी हॅपी इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा. बॅकग्राऊंड खूप त्यांची जर्नी असता. ऑब्वियसली आमकां खबरूच ना. ती जर्नी सोडून ही जर्नी कॅमेरा फुड्यान आमकां एंटरटेन करता. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंस्टाग्राम बेश्टे फोटो घालप पळय ताका काही इम्पॉर्टन्सूच ना. ऍक्च्युअली म्हाका तोच मोठो आसता की बाबा पॉडकास्टाची जर्नी लोकां मेरेन पावोवची बॅकग्राऊंडात काय कितें चल्लां तें. तेच न्ही. इवन म्हाजे लास्ट हितून आमकां विचारलें क्वेश्चन आशिल्लो आमकां हितून मॉडलिंगान लायक तूं सोशल क्रिएटर सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर लायक कितें इम्पॉर्टन्स आहा हेजो कितें स्कोप आसा. स्कोप आसा कित्याक ना. कारण तूं आतां एक इवन तूं आतां युट्यूब कितें कोण मनशाची एक फॅशन डिझायनर तूं फॅशन डिझायनिंगान खरेंच अर्न करता पण लोकां मेरेन तूं कसो पावतलो. तुजी वळख जावपा कारण युट्यूब इंस्टाग्राम तुका ताका लागून लोक वळखता. तूं बेस्ट ऑफ बॅकग्राऊंडान लोक वळखचोच ना. बरोबर. पण माझ्या हिसपान आमी जितले कॅमेरा फुड्यान जाता तितलेच फाटल्यान आसप तेकून डबल आसप. ऑब्वियसली तेंचं एक्चुअली इम्पॉर्टन्स खूप असता. तेंचें काम खूप असता. आमच्या कॅमेरा फुड्यान एक्टिंग करता वता. इवन म्हाका जायत जाता की लोक म्हणटा तूं कॅमेरा फुड्यान हांव ना म्हाका बॅकग्राऊंड पळया बॅकग्राऊंड सपोर्ट सर हांव म्हणून हांव सांगना आसा न्ही म्हाका लोक सपोर्ट करता बा फोन जुपून म्हटल्यार फोन घेवपा जाय घे तूं फोन मागीर फुडले फुडें पळया. इतलें म्हणत खूब व्हडलें इम्पॉर्टंट. आनी कितें तर तेच सांगता न्ही. आतां एक कितें बिझनस आसता तो सुद्दां इवन आतां एक डॉक्टर तो डॉक्टर खंय आसता तो लोकांक खबरूच आसपाना. बरोबर. आतां तूं तेजो इंटरव्यू घेतलो एक डॉक्टराचो तो खंय आसा तो कसलो डॉक्टर कित्या खातीर डॉक्टर तेजे वयल्यान कळटा न्ही. तो खंय डॉक्टर आसा तो खंय कळटा कोणाक. तो 4 जाणां सांगल्यारूच कळटा. दॅट इज इन्फ्लुएन्सिंगूच न्ही. तो कॅमेरा मुखार आसनाका बट तुवें दुसऱ्याक सांगूंक दॅट इज ओन्ली इन्फ्लुएन्स न्ही. बरोबर. सो माझं म्हणणं तेच. आता डॉक्टर्स कितले जाण डान्सर्स पयलीं कितें जातालें डान्सिंग खंय कितें केलें कॉम्पिटिशनाकूच दिसताले लोक. आतां ते रिल्सा थ्रू लोकां मेरेन पावता. असो एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा जेका आपूण एक ऑनेस्टली परफॉर्म करपाक शकता लोकांक दाखोवंक शकता. एक वेगळी गजाल आसा की थोडे लोक एक वायट यूज करतात डिफरंट थिंग्स. खूब जाण आहात तांकां व्हडले व्हडले स्टेजीर प्लॅटफॉर्म करपाक गावोंक ना स्टेजीस तेंच्यांनी युट्यूबा थ्रू सगळे व्हडले केल्ले आसा किंवा बाकी डिजिटल प्लॅटफॉर्म दवरीत जाल्यार. तेच सांगता न्ही. आतां इवन म्हाज्या कॉन्टॅक्टान नको सांगपा म्हटल्यार एक रियान हरमळकर म्हणून व्हेरी स्मॉल हांव तुका लिंक धाडटा तेजे बट ही इज व्हेरी मच फेमस इन गोवा एज इन शेफ रियान. खूब धाकटो बट लोकां मेरेन कित्याक वळखता तेका थ्रू सोशल मिडिया. इतको बरो उलयता कळ्ळें न्ही. लायक क्यूटनेस भुरग्याचे क्यूटनेस इनोसन्स कळ्ळें न्ही. थोड्याचें कितें आसता किदें भुरग्यांक आतांच करूंक लागलीं अशें नासता. आतां ते प्लॅटफॉर्माक लागून ताका लोक आफयता लायक इवन रेस्टॉरंट्स एंड ऑल ताका आफयता. खूब जाण व्हिडिओ ताका सोदता. आतां ही इज इंटू मॉडलिंग ऑल्सो. ताका तेजी पेरंट्साचो तेच म्हणटा न्ही पेरंट्साचो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायक ताका पेरंट्साचो हें आसा न्ही लायक सपोर्ट आहा ताका खंय खंय व्हरता ती ते आतां वर्नाशिलो कसो वता आशिल्लो ऑब्वियसली ल्हान आसल्या कारणान तो नाशिल्लो सो ताका खूब सपोर्ट आसल्या कारणान तो आतां वॉक करता. क्यूट काय बरो दिसता एक्चुअली. सो म्हाजे हिसपान भुरग्यांक सपोर्ट दिया आनी फुडें काडा. तुमच्या जर्नीसून म्हाका खूब कितें शिकपाक गावलें. आतां एक इन्फ्लुएन्सराची जर्नी घातली की प्रॉब्लेम फेस करता आमी यूट्यूबान सो ह्या जर्नीसून ही जर्नी आमी हांगारूच काबार करतात. तुम्ही सगळें सांगल्या बद्दल धन्यवाद. थँक्यू.